नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. बारबंदी न्हयांचे राष्ट्रीयकरणा उपरांत नव्या 21 हायवेच्या फाट्यावेल्यान गोयात रणकंदनाची चिन्हां 229 किलोमीटर नवे हायवे रुपांतराचो प्रस्ताव. आमदार अलर्ट. तिसवाडी चारय मतदारसंघांनी ह्या शेनवार आयतारा उदकाक मारामारी. दिसभर कुंडे पायपलायनीचे काम. पीडब्ल्यूडी म्हणटा मातशे पासेस काडचे, प्रसंगाक टँकर पावतले. कुंडे एक्सिडेंटात एकलो आगताक गेलो. सोपला तो विनोद ठाकूर कुंकळेचो. कंटेनर हाडून मोकलो तांच्या स्कूटरीक. लोक म्हणटात हिट अँड रन केस. पेडे बाणावली राती चोरांनी 3 फ्लॅट 1 बंगलो फोडलो. 12 लाखांचो म्हाल उखल्लो. घरात कोणूच नाशे पळोवन लूट. पुलिसांच्या हाताक कोणूच लागिल्लो ना. आणि खेळांत घरच्या मैदानार संतोष ट्रॉफी जिखपाचे गोंयचे टार्गेट. प्लेयरांची चल्ल्या नेटान तयारी. कोच मॅथ्यू कोस्ता उलयलो. बारबंदी आणि न्हयांच्या नॅशनलायझेशना उपरांत आता नव्या हायवेचेर गोंयात रणकंदनाची चिन्हां दिसतात. गोंयचे 229 किलोमीटर 21 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आणि स्टेट हायवे नॅशनल हायवेचे फाटे जावपाचे आसात. केंद्रीय येरादारी मंत्रालयान राज्यांतले स्टेट हायवे आणि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नॅशनल हायवेचे फाटे करपाचो निर्णय घेतला. राज्यांकडेन प्रकल्पांचेर रिपोर्ट मागला. सुधीर म्हणटा काचाबूल जावपा सारकें कांयच ना, ते हायवे न्हय. हायवे सावन 500 मिटरांचेर बारबंदीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत आता केंद्रीय येरादारी मंत्रालयान बारांचेर संकट हाडपी आनीक एक प्रकल्प काढला. केंद्रीय येरादारी मंत्रालयान देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांक तांचे कांय स्टेट हायवे आनी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नॅशनल हायवे कॅटेगरीत कन्वर्ट करपाक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दियात म्हूण लेटर धाडला. केंद्राचो तत्वता निर्णय जाला. 12 जानेराक दिल्लीत निर्णय जाल्लो. 16 जानेराक गोंयचे पीडब्ल्यूडी केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाचे पत्र आयलां. केंद्राच्या या निर्णयाप्रमाण गोंयांतले 229 किलोमीटर लांबयेचे 21 रस्ते हे नॅशनल हायवे कॅटेगरीत कन्वर्ट जावं येता. खुद्द बीजेपीचेच आमदार अस्वस्थ जाल्यात. Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, the letter has come from Delhi stating that in principle declaration of the following roads as new national highways in various states of India, and this has come to Principal Chief Engineer in Panjim. In this there are 21 roads mentioned. These are all major district roads. There is no scope for developing this or widening this. If you go and look at all these roads, there is no scope for widening. या रोडाच्या साइडीक सगळी आमची गोंयकारांची शॉपां येयल्ली हा, घरां हा, आदली घरां हा, आनी घराचे भायर कितकेशेच लोकांचे धाकटे धाकटे कुडके हा जमनीचे, जे लोक आपूण घरां बांदपाचे हा आमचे गोंयकार. आनी हो जो सर्क्युलर येयला, खंयचोच आमदार एका आपले हे दिवचो ना. एवरीबडी विल ओपोज दीस सर्क्युलर which has come for the outcome detailed project report. आम्ही हो धाडचे ना. We will write to the center that we are not interested in classifying all these 21 roads as highways. काँग्रेसीनूय विषय तापोवपाचो केला. Goa and Government of India are now including this many roads which are basically 90% of the roads of the state of Goa as national highways. So it will affect, I am sure, more than 7,000 to 8,000 liquor outlets. It is going to bring misery to the people. And as I have said, government is totally insensitive. आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री सुधीर म्हणटा प्रस्ताव तांच्या वेळारूच दिल्लो, पूण टुरिस्ट डेस्टिनेशनां कनेक्ट करूंक ते रस्ते नॅशनल हायवेचे दर्जाचे जातले, हायवे जावचे ना. अशें कांय ना. नॅशनल हायवे न्हय ते. ही जी स्पेशल हो जो हे जे अंडर CRF जसे आमचे फंड्स येता आमकां, त्याच प्रमाणे युनियन मिनिस्ट्री रोड अँड ट्रान्सपोर्ट नितीनजी गडकरीन ही नवी एक भारतमाला जशी सागरमाला केल्या
तशी भारतमाला ही एक स्कीम कशी ही फायल जवळजवळ 6 महिने पयलीं म्हजे कडेन आयिल्ली आणि त्यानंतर ती फायल मुख्यमंत्र्याक वचून अप्रूव्ह जावन ते तशें प्रपोजल आमी दिल्लीक धाडिल्ले आणि साधारण 2500 कोटीचो प्रोजेक्ट आमकां गोंयच्या गव्हर्नमेंटा खातीर अप्रुवल जातलो. आता हातूंतल्यान जे कोण बाब लोगो बी कितें उलयला ते बरोबर न्हय. हातूंत 8 मीटर ते 25 मीटर जे टावन अँड कंट्री डिपार्टमेंटान नोटिफायड केल्ले आसा आपल्या प्लॅनिंगाक त्याच हातूंत आमी ते घेतले. ते नॅशनल हायवे प्रमाणे आमी घेवचे ना अशें तेन्ना आमचें ठरिल्लें. आतां हांव थंय ना. आतां ते मुख्यमंत्र्यान मुखार पळोवपाक जाय. जो नवे सरकार येता ताणें पळोवपाचें आसा. कारण हातूंतल्यान गोंयच्या गव्हर्नमेंटाक जे आतां मुखार येता तांकां 2,500 कोटीचो फायदो आसा. 250 किलोमिटरांत जे टुरिस्टीक इम्पॉर्टन्स प्लेसीस आसा. फॉर एक्झाम्पल पोंडा तालुका आसा, त्यानंतर सबंद तुमचे कलंगूट एरिया आसा, तेवटेन मागीर हांगा आसा कोण आमचे तांबडी सुर्ला, हेवटेन जामावली रिवर आसा, ह्या कडेन मोठी देवळां आसा, मोठे अभयारण्य आसा. अशा प्लेसीर जे अरुंद रस्ते आसा ते आमी वायडनींग करता. ते नॅशनल हायवे जायना. कारण हे जे एक्विजिशन आसा आमी मुखार करपाक जाय किंवा करतले ते आमी ठरोवपाचें आसा, तांणी ठरोवपाचें न्हय. आणि ते आमी जे टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगान जे आपल्या प्लॅनिंगान डिसायड केलां ओडीपीन त्या प्रमाणे आमी वचपाचें. आणि आमकां जशें जाय तशें तें करपाचें. 8 मिटराचें जाय जाल्यार 8 मिटर करपाचें, 12 मिटरां जाय जाल्यार 12 मिटर करपाचें, 18 मिटरां 4 लेन जाय जाल्यार 18 मिटरां करपाचें. 25 मीटर पर्यंत वाडूं येता आमच्यांनी. आमची रिस्ट्रिक्टेड टू 25 मीटर, 8 मीटर टू 25 मीटर रुंदी रुंदी. आणि एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ लँड ह्यातूंत कोणाची घरां किंवा हे मोडपाचो इरादो त्या वेळार आमी दवरूं नाशिल्लो. पूण लोकांनी ओगीच पॅनीक जावचें न्हय. कारण माननीय नितीन गडकरीन एक बरो प्रोजेक्ट गोंयांत दिल्लो आसा. ताजेर हक्क आमचो गोंयचो आसता. आमकां कसो जाय तसो रोड आमी करपाचो, फक्त पयशे ते दितले. आमकां जर पयशे मेळटा रोड बरो करपाक जाल्यार ते पयशे घेवपाक कितें प्रॉब्लेम जाला. फाल्यां सकाळीं कोणाक 15 मिटर रोड नाका आमी करनासतना ते पॅनीक कितें जावपाची आवश्यकता आसा. इट इज नॉट अ नॅशनल हायवे, इट इज भारतमाला. रोड्स वील बी अंडर गोवा गव्हर्नमेंट. नॅशनल हायवे जे रोड आसा ते एक्विजिशन नॅशनल हायवे करता. हांगा एक्विजिशन गोवा गव्हर्नमेंट आपले पयशांनी करपाचें आसा. जशें केंद्रीय येरादारी मंत्रालयान तत्वता निर्णय घेवन गोंयाकडच्यान DPR मागल्यात. अजून तरी गोंयांत नव्या महामार्गाचे DPR दिवंक गोंयांत नवे सरकार आयिल्ले ना. मात बारबंदी आनी न्हंयांच्या नॅशनलायझेशना उपरांत आतां नव्या हायवेंचेर गोंयांत रणकंदनाची चिन्हां दिसतात इतलें खरें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.